हय काल अकस्मात बरो मोठो गडगड मारून बरोच पावस पडलो आणि हाचे कारण आमी पळोवंक मेळटा हो MIBK जो स्कूल आहा तेजो कंपाऊंड वॉल आख्खो कोसळून पडलेलो आहा. बरें जालें लेट नायट जालें कोणाचेर हो पडना म्हणून. आतां पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टरान जे कंपाऊंड वॉल बांदतना तो वेवस्थीत बांदूना आसतलो, कित्याक तेका ड्रेन जी सिस्टम आसा ती ग्रावंड लेवलार आसपाक जाय. ती ड्रेन सिस्टम सकयलूच आसा. आनी जेन्ना मे बी पयलीं आहलें आसतलें जेन्ना एका फिलिंग केलें तेन्ना प्रोविजन दवरपाक लागला उदीक भायर वचपाक, तें खंय तरी दिसनासतलें, ताचेर हो लोड जाला. आनीक तें एक कारण आसतलें. वयल्यान पळय तो डंप दिसता पळय हाडून उडयल्लो आसा तें बीन माती सगळी सोक जालोली आहा. सो इट क्लियरली शोज दॅट बाबा हिंगा खंय तरी ड्रेन जायनाली म्हणून उदीक. आनी सेकेंड मोठे प्रॉब्लेम म्हणल्यार जे ड्रेन जी आहा रोड सायडीक ते ड्रेन आजून ओपन करूना. आनी आयज विलेज पंचायत कुट्टी खांडेपार जे आतां ग्रामसभा जाल्ले आनी तितून हांवें विचारलेलें बीन तांकां तुमी प्री मन्सून वर्क स्टार्ट केलां तें आजून करूना आनी दीस आय. अरे आयज मायाचो म्हयनो काबार जायलो, आयज 24 तारीख, 6 दीस उरले आनी पयलींचे भाशेन न्ही पावस आतां बेगीनूच पडटा. पंचायत इतली फाटीं आहा बाबा प्री मन्सून तेणी प्लॅन करपाक जाय आसलें वर्क, ते कांयच केलो ना. खंयच तेणी ड्रेनेज वो रोड सायड बुशीस आनी आजून पासून कट करूना. राती पावस पडल्या कारणान रस्त्याचेर कितलेशे झाडां रस्त्यार येयलेली दिश्टी पडटा, शेकडो रस्त्यार येयलेलो पडटा. म्हणजे ड्रेनेजीस ओवरफ्लो जालो आहा, कित्याक क्लीन केलो न्हय हें एक कारण आसा. मागणें आहा कितें जी बाबा प्री मन्सून उतरूच जे प्री मन्सून म्हणटा तें बरें पयलीं जावंक जाय, हें जायना. आतां हांगासर हे पळय इलेक्ट्रीक पोल बीन म्हाका दिसता इन डेंजर कंडिशनान दिसता पळोवपाक आनी हाय टेंशन आहा तेका. दोडेर आहा आनी ती माती सॉफ्ट आसली तो खंयच्याय वेळार पडोवंक शकता. हिंगा डिपार्टमेंटान येवन जायते बेगीन तेका प्रयत्न घेवन तेका प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. तर एक तर तेका सपोर्टींग वायरूय ना त्या पोलाक. आनी हांगा पळयत जाल्यार हिंगा मेजर लायन जी आसा न्ही ही पळयला जाल्यार ती बीन हेवटेनूच क्रॉस जाल्लो आहा. त्या पोलाची बीन तशीच परिस्थिती आहा, तोय बीन पोल ड्रेनेजीन आसा. असले जे आहा ते बाबा खंय तरी इम्प्रूव करपाक जाय. जे खंय तरी पडपाची शक्यता आसा ती प्री मन्सून जेन्ना जावचे पयलीं मिनींग बिफोर द मन्सून प्री मन्सून म्हणटाय आमी तेन्ना ही कामां जावपाक जाय. ही कामां खंय जाल्ली दिसना. सरकाराची यंत्रणा आहाय न्ही ती खंय तरी सुस्त न्हिदलेली आहाय, तेका लागून अशें इन्सिडेंट घडटा म्हणटा. हय तें एक कारण न्ही इन्सिडेंट जावपाक. लक्ष ना सांगपाक म्हणल्यार खंयचें लक्ष ना. आतां ड्रेनेजी आजून वचती ना, बुसतिपाचें केन्ना धरू आतां. फाटल्या दिसांनी मदें मदें पावस पडलो, आतां कळटा आमकां गोंयान बेगीन पावस येता, आदले भाशेन जुनान न्ही. ते पंचायतीन करपाक जाय, ड्रेन क्लियरींग करपाक जाय, रोड सायड बुशीस कटींग करपाक जाय. हें जायना. नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता ते हें आतां स्कूल जें आहा हें MIBK स्कूल जे खांडेपार आसा. आनी जो राती भरपूर जो पावस पडलो ह्या पावसान जी संरक्षण जी भिंत आशिल्ली तेंची रिटेनिंग वॉल जी स्कुलाची आशिल्ली, गोवा विद्या प्रसारक मंडळाचें हें जे स्कूल आसा तांची सबंद जी भिंत आहा ती कोसळून पडलेली आसा, तुमी पळोवपाक शकता. आनी राती पडल्या ही लेट नायट आनी सद्या जी भुरग्यांक सुटी आसलेल्या कारणान स्कुलान फक्त मोजकीत कितें आहा ती कामां म्हणजे स्टाफ येवन ती कितें आहा तें करता. पण ही रिटेनिंग वॉलां जी रस्त्या सायडीच्यान पडलेली आसा. खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.